सुगंधीन तरी भारी बेजार म्हणता. घरा भितर बशी नाक म्हण दिसता. हांग घेवन बसया म्हळ्यार थोडे वेळाक कूट पाय दुखता. भितर गेल्यार तीन जोर केलेल म्हणकी धरता. म्हाका तशीच गो. ती गेले मुन्नाले उडग असतात म्हळ्यार ती तितले नाही. ती नाही जोर केलेल म्हणके दिसत गो म्हाका. खतान जेवतान पुरा तीन संच सिलेच उडगसा येत गो. वॉकिंग कोरका म्हणून दिसत म्हाका. दिसना म्हण नाही जाल्यार पाय कुटून उत बसल्यार इतलें दुखता. आनी वॉकिंग केला कशी की म्हणून खंय पुणी पोरटा दुखी पांया दुखी चड जाल्यार आमगेल सतींद्राल तोंडान पडची तशेंच वे. होई गो तारा. जाल्यार आमगे सुगंधीन सांगचे करेक्ट नाही गो. वॉकिंग फूड कंट्रोल हे प्र केल्लेर आमकां चांग गो. म्हाका येता थंय म्हण दिसता. संसान प्राय चडू पुरा डायट एक्सरसाइज म्हण पुरा करतना हांव एक कोरका म्हण दिसता. जाल्यार तसं कोरका म्हणून दिसना गो. होई म्हणता. आमगेल विश्वनाथ आनी विनूत वरे डायटा बगे उलयता ती. एक्सरसाइज कोरका पुरा म्हण सांगता ती. मस्त वाणाक म्हण औसुक जोर करता पयर विनूता. ती तितले संचडुवन तितले प्रालोचन करतना आम्ही ताचे बगे नेग्लेक्ट करचे समले म्हण दिसत म्हणता. वय आम्ही वरे चिके वॉकिंग करचे सूर करया. हा तू वॉकिंग म्हणता म्हाका उडग असेल गो. पयरी सुगंधीन आपण नेलेल मुगो वासण लांगडीक. त्याची ते पाणीपुरी खावचक थंयक वच्चा गो. चमकत वच्चा थंय बैसून पाणीपुरी खावया. तशी ती आमगेल्याक दूड दिला न्ही गो. खावंक घेवन मागीर ताकत ना म्हळ्यार रिक्षार येवया. ना म्हळ्यार हगू चमकत येवया. आमकां सनाक काम आसवे. होई नवे आमगेल सुगंधीन दुड्ड दिलेले नवे. म्हाका उडगसून आसिले. वय तशी करया. चमकत चिवचा गम्मत खावया. मागीर हगूर चमकत येवया. वॉकिंगय जाता खाल्लेल मणके जाता आनी जीर्णय जाता. कोणाक कसने कळना. हा चडवलद्रांनी हे उरलो नाका ती कोणाक खबर करचे नाका. गोरोचून येवया. रायत असतलरी ओगोकी भायर सरी. चिके रब्बत म्हणता. चानी पिऊन वचा. तितले दूर चमकू कामो. थंय वतर खाऊच आसिलेंच नाही गो. आनी कसं लेखे च्या कमी राखून बसका. तकाची तुमको चिके बुद्धी उणे म्हणचे. आम्ही हंग चानक म्हण तशी गेल्या रे. तुमगेल सुन्नेक डाऊट या नवे. तिक डाऊट येईल म्हळ्यार ते पुत्तलाक सांगता. मागीर तो आमगेल मागशी येयल्यार कसो करचे. होई गो तू सांगचे करेक्ट. आम्ही च्या न्ही पिऊन अशीच हांगा वॉकिंग वतात म्हणून सांगून वचा. कसने चा हाण दिला दलवे. खाऊच्या कसने दिव का म्हण गोत नावे. माई अनेक खुर्चीर दवरला पळय ती. तुम्ही दोग जण अशी बसिली नवे. जाग ना म्हणून चकड दवरला पळय ती. आणि कसने दायवे. हा मी काण घेतात सुन माये. तुम्ही तुमगेल कामा वच्चे ती. तुम्ही हंगा बैसून असतात नवे. कसला निमगील म्हळ्यारी घरा बागील घालनी हाव. एक गडी कस्तुरील घरा वचून येता. आमकांगा मस्त वेळ बसया जायना गो. आजी आम्ही वॉकिंग वचा म्हण लेकला. तुम्ही वॉकिंग वतात वे. त्या कसन तशी वेंगी जावन निमगोचे. हांव आनी मिगेल बायल आज तुकून वॉकिंग कोरका म्हणून तीर्मान घेतली ती. हा दायत तुम्ही वॉकिंग वतला वच्चे ती होड ना. हांव घरा बीग घालून वता. कस्तुरी लागी एक 5-10 मिनिट उरलोचे. हांव फायपर दुखून हप्पळ करचक सूर करया म्हणून सुमार जन अंगडी लागी निमगीत आसत के हप्पळ असवे म्हणून करचे सूर करका. म्हाका एकली चंदायन नवे. ताकाची कस्तुरी फ्री असकी म्हण निमगुचे वच्चे तितलेची. निमगीत आनी येत हांव. जायत तुगेले इतल्याक तू वस आमगेले इतल्याक आमी वता ती.
घरा बागील घालून वच्ची नक्क म्हणटा सुरवेरती कस्तुरीला वचून येऊ 5-10 मिनिट भितर येत नव्हे मागीर आम्ही वचा नाही गो काळोख जायना मे कडे रे. एक 5-10 मिनिट भितर कसन काळोख जात म्हणटा ती वच्चो. हा दायत वचको तू ती थंय कस्तुरीला पट्टांग मारता बसली म्हळ्यार सा भितर घरा येतवे कितले वेळ म्हणा मी राखून बशी सांग आमचितल्या कमी वच्चे तसील नव्हे. तकाची तुमको बुद्धी ना म्हणजे आम्ही वॉकिंग म्हणून गेले रे ही कस्तुरीला गुल्लो न्हू आनी खंय वतात पळया म्हण आमगेल मागशी येयला रे आम्ही खंय वता ती कसन खाता ती म्हण ती कळनावे ती कस्तुरीला गुल्लोन घरा येईल मागीर आम्ही गेला रे ती काही वापस आमगेल पट्टी मागशी या ना आणि चढून वजून घेत ती आमको कोणाला ये रगलेसना आराम वचून दायदल खावनी वेत नवे तकाची ती कोचून यो म्हणलेले. बाबा बाबा भारी बुद्धोन तिसको तू मक्क होगलेल पूरो ते खाण हाडा थकडे खाण खाऊन चा पिऊन वचा.